नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। टॅक्सीवाल्यांनी शुक्रारचो संप फाटी घेवचो ती जीटीडीसी चेअरमॅनाचो उलो। संप मोडून काडपाक सरकाराची तयारी। एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशनाचेर लायतले गाडयो संपार गेल्यार एस्मा। 2020 उपरांत मायनिंग लिजांची पावणी करची न्ही। लिजा सरकारान स्वता कडेन दवरून मीन काडपाचे कंत्राट दिवचे। मायन्स परिशदेचे फाटभुंयेर गोवा फाउंडेशनाची आता मागणी। दोना पावला सेल्फ एक्सिडेंटात 2 जाण सोपले। मोटारसायकली वेल्यान वताले ट्रिपल सीट। मोटारसायकल चलोवपी इंजर्ड। खुरीस मोडतोडीचे केशींनी फ्रांसिसाच्या आरोप मुक्तीक ब्रेक। 11 केशींनी सुटलो, मात कोर्टा चांदोर तारयालो खुरीस मोडपाचे प्रकरण शेकले। आरोप निश्चिती करपाचो कोर्टाचो आदेश। संजय लीला बन्सालीचो वादग्रस्त पद्मावत सुप्रीम कोर्टान केलो क्लियर। कांय राज्यांनी घाल्ली बंदी कोर्टान घेतली फाटी। 25 जानेराक सिनेमा रिलीजाक मार्ग मेकळो। बायण 32 बेकायदेशीर घरांचेर बुलडोजर। सकाळी 7:30 सावन घरां ओडोक सुरू। सुवातेर उपजिल्लोधिकारी मामलेदार मोठो पोलीस फोर्स। आनी खेळांत हायटेक कप ऑल गोवा सिनियर डिव्हिजन व्हॉलीबॉल लिगांत कॉलनी बॉयज मोल्लें आनी ऑशेलाचें जैत। आनी आय लिगांत पयले जैत मेळिल्ल्यान चर्चिल ब्रदर्सांत आय लिगांत नवी उमेद। शुक्रारा शिलाँग लाजोंगा आड मॅच। टॅक्सीवाल्यांनी शुक्रारा थारायल्लो संप फाटी घेवचो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल आनी जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्रालान उलो मारला। दुसरे वटेन संपाक उपाय म्हूण सरकारान एअरपोर्ट आनी सगळ्या रेल्वे स्टेशनार गाडयो लावपाचो प्लान केला। कदंबाय सगळ्याक आसतल्यो। हिंसा केल्यार सोडचे ना। सबसिडी बंद करून लायसनय रद्द करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। संप जालोच जाल्यार टॅक्सीवाल्यांक एस्माय लागतलो। स्ट्रायक वो आमचो बेमुदत सॉरी वो जो आमचो हे आमी कितें पुकारलो फाल्यांचो ऑफ रोड तो 100% सक्सेस करून आमी दाखयतले। पण कसले इलिगल करता हे परमीट कलेक्टराचे परमिशन ऑर्डर घेतल्या। सीसीपी पेंजीम बसपाक आमी फाल्यां आझाद मैदानाचेर तेची ऑर्डर आहा। दिले आमी सीएमाक दिल्या, सगळ्यांक दिल्ले आहा। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दिल्या, हेका सगळ्यांक दिल्ले आहा। कितें तुमी सांगात, आमी तुमकां खबर नासली आमी स्ट्रायकार वयतले म्हणून। आमी स्ट्रायकार वयता म्हणून हांकां जर कांयच खबर ना जाल्यार टीटीएची मिटिंगान कित्याक आपयले काल आमी ऑफ द रोड आमी डिक्लेअर केलें ना तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां इन्वायट करपाक लायलें। आमकां इन्वायट करून तें टीटीएची इन्वायट केले। कशें करतले परमीट कॅन्सल? तुमकां कपस जाल्यार आमचे परमीट कॅन्सल करून दाखया। मागीर दाखयता गोंयकार आमचे कितें एक टॅक्सी आमी आतां ऑफ रोड आमी जे वयतले फाल्यां ते पिसफूल आसतले। आमी कोणाक त्रास करूंक फाल्यां कांयच हें करचें ना। कित्याक आमकां जे त्रास जाले न्हू तेका लागून आमी फाल्यां ऑफ रोड वचोंक हें करता। संप फाटी घेवचो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल आनी निलेश काब्राल उलयलो। जोर तर टॅक्सी स्ट्रायक फाल्यां जे कॉल केला ते कंटिन्यू उरत जाल्यार ट्युरिजमाक मार बसतलो। गोंयान जे ट्युरिस्ट येवपाचे आहात ते दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर वयतले। तांकां जो जेन्युइन इश्यूज आहा जे सुप्रीम कोर्टाचे इश्यूज न्हू जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केल्या तेजेर आमी कांयच करूंक शकना। जे जेन्युइन इश्यूज आहा दॅट कॅन बी एड्रेस्ड आनी आमी आदी एड्रेस केल्ले आहा। एवरी टायम आय हॅव गॉन टू चीफ मिनिस्टर or transport minister with their issues, and I'm still there with them to solve genuine issues. But the issues which are settled in Supreme Court, where Supreme Court has passed orders and given it to the
with the central government to implement, there is no compromise on that. तेजेर आमी compromise करूंकूच शकना कित्याक law आहा तेजेर. आनी म्हाजी मागणी आहा all Goa tourist taxi owner and driver ती तुमी call off करा हें strike. And in case अशें कितें जालें फाल्यां जाल्यार I will be after the chief minister that such service of Uber Ola should start. I am not saying Uber Ola should start, but such service of Uber Ola should start where involvement of other people will have to be done and hard action government will have to be taken. Otherwise, I will be very instrumental and vocal with my chief minister if these things do not happen. And I also appeal, and I have been appealing and I am making an appeal again that we don't want to do this and please withdraw the strike and let the services go. Whatever their differences are, we can sit across the table and finish. I will be instrumental, KTCL, everybody will be instrumental in helping whatever best we can. And we will also take help of TTAG who has got tourist vehicles where we will supply wherever required. Plus additional buses are being brought from outside. GTDCच्या आधारा खातीर कदंबा स्टँड बाय म्हणून रावतली. On behalf of KTC, we will be totally on standby. Our buses will be on standby. We have got 14 bus stands of us, and we have got 4 major depots, and we have kept all our staff on standby. We will be coordinating with the GTDC. My MD is there and a full team is there. And I want to send a message that we are working hand in hand with the government and we are working hand in hand with the Department of Tourism. We are ready for the strike and we have made sufficient arrangements with various transport operators. For example, from the airport we will be having a counter over there. We have got enough of KTC buses, GTDC buses, plus we are using the Drishti services also from Baina to transfer people to the north. And we have made a lot of arrangements. We have also setting up help centers. We have been in constant touch with with the hotel industry, giving them information and helping them arrange for different kinds of vehicles to bring the people to the airport and back. एअरपोर्ट आणि सगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर कदंबा आसतल्यो. So we have made arrangements from the railway station as well as from the airport. आणि एअरपोर्टा वयल्यान आमच्यो एज पर द डिमांड गाडयो सुटल्यो. सकाळी 8 ते 9 आमी ती अरेंजमेंट केल्ली आसा आनी आमचो जो सुपरवायझरी स्टाफ आसा तांकां आमी थंय पोस्ट केल्ले आसा. सो दे वील रिपोर्टेड अरावंड 7 आनी ताचे नंतर आमी लोकांक जाय तशी हें करताले गाडयांची अरेंजमेंट करताले. वी हॅव पोस्टेड अरावंड 9 बसीस ऑन एअरपोर्ट आनी प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर आमी 2 ते 3 बसीस मडगांव सारक्याक आमी 4 बसी दवरल्या आनी बाकीच्या रेल्वे स्टेशनाचेर 2 आसा. प्लस एज पर द डिमांड गाडयो ट्रेन्स जश्यो अरायव जाता त्या प्रमाणे आमी बसी अरेंज करतलो. सरकारान टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न समजून घेवंक जाय म्हूण आप म्हणटा. डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक आपलो रायट एस्टॅब्लिश करपाक स्ट्रायक करपाचें एक हें आसा. तर आमची टॅक्सीवाल्यांक मागणी की कोणें कायदो आपल्या हातान घेवं नये, पूण सरकारान तांकां आदींच फाल्यां येवपाचो आसा, आदींच कित्याक डायलॉग करूंक शकना, आदींच कित्याक तांकां डिस्कशनान हाडूंक शकना. फक्त धमके दिवन अशें करतलो तशें करतलो सबसिडी काडटलो हें मुळीच चुकीचें. टॅक्सीवाल्यांचे जे इश्यू आसा ते तुमी तांकां आपया, तुमी सरकार तुमी तांचे कडेन डायलॉग करा, तांचे प्रश्न समजून घेया. फोंडेचो आमदार रवी नायकान टॅक्सीवाल्यांक तेंको दिलो. आयकून तुमी जाता तुमी आयकून घेयात ना घेयात, पूण तेंचे स्वतंत्र जे आसा मोर्चे काडपाच्यो मागण्यो मागपाच्यो हे सगळें तुमी आडोवपाक शकना. असली हुकुमशाही आनी गुंडगरशाही असली करची न्हू. तुमचे कडेन मशिनरी आसली म्हणून पूण निमाणे आसा ते पयशे जर कितें सबसिडी दितले आनी ते बंद करतात म्हणटा हे पयशे तुमचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वर्स 2020 उपरांत सरकारान मायनिंग लिजांची पावणी करची न्ही म्हूण गोवा फावंडेशन आतां मागता. सरकाराक जाय तितली येणावळ पावणेंतल्यान येवप शक्य ना हें मिनाचे पावणेंतल्यान खंय स्पश्ट जालां. सरकारान लिजां आपल्या कडेन दवरचीं आनी मीन काडपाचें खंय कंत्राट दिवचें. शुक्रारा गोंयच्या मायनिंगाचेर केंद्रीय खण मंत्री तोमाराक गोवा फावंडेशन मेळपाचे आसात. केंद्रीय आनी राज्याचे खण मंत्री मायन्स परिशदेक गोंयांक आयल्यात. गोवा 12 unauthorized mining cases detected out of 48, which is 25%. 40 out of 48. For the whole country, illegal mining cases. Yeah, whole total country, if you see unauthorized mining cases detected is 48. Out of that, Goa is 12, which is working out at 25%.
a smaller state, and this year also the number of leases operating is also very small. In spite of that, they have found 12. And this is not what Goa Foundation is saying, Directorate of Mines is saying. This is what your own system set up by central government is doing. It cannot be challenged because it is done on the basis of satellite data. So it means that the mining companies are still not interested in following any regulations in the state. They want to continue as usual, and that is why we are saying better don't renew any of these leases to anybody. You keep the leases with you and you auction the contracts, because then it becomes a very safe. You let the mining company put their profit in the cost of the contract and let them remove the ore and give it to the government. So everything will be clear, and that is the only way to proceed as far as we are concerned. शुक्रारा गोंयांत सगळ्या राज्यांतल्या खण मंत्र्यांची बसका जाता. त्या वेळार केंद्रीय खण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमराक मेळून मेमोरंडम दिवपाचे गोवा फाउंडेशनान थारायला. Now we have made a complaint, formal complaint to Mr. Tomar, whom we are handing over tomorrow. We are handing over tomorrow this complaint about illegal mining continuing in Goa, and we are also writing a separate letter to him tomorrow for this District Mineral Foundation, where we have said that there are 140 crores and this money is not being utilized, though for 2 years people are suffering, and the government's priority is totally wrong, because government only recognizes mining dependent and does not recognize mining affected. I do not know what is the blind spot of the Goa government, but only they recognize mining dependent. But as where there is no money available, the money is being taken out from the public exchequer. Here, where there is money available, they are doing nothing and they are sitting with it. So we want an explanation why they are doing this. And secondly, we have told Mr. Tomar that the Goa government guidelines for District Mineral Foundation are contradicting the guidelines issued by the Prime Minister's office. देशभरातल्यो मायनिंग केसींचो डेटा पळयल्यार गोंयच्यो बेकायदेशीर मायनिंगाचे केसींचो आंकडो देशभरात 25% आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. जनमत कौलाक 50 वर्सां जाली म्हूण पोरू मुख्यमंत्री पर्रीकारान केल्ली अस्मिताय दिसाची फायल कित्याक आडकली? टीसीपीच्यो फायली ताकतिकेन क्लियर जातात जाल्यार विजय ती फायल कित्याक क्लियर करून घेवंक पावलो ना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. सध्या ओपिनियन पोलाचेर चल्लां तें खंय सरकारान स्क्रिप्ट केल्लें नाटक. गिरीश पणजेच्या प्रस्नाचेर थेट पर्रीकारा बरोबर डिबेटीक तयार. ओपिनियन पोल हो गव्हर्मेंट सेलिब्रेटूच केलो ना, आनी ओपिनियन पोलाचें सेलिब्रेशन गोंयांत जालेंय ना. 10 म्हयने पयलीं जेन्ना मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आनी तेजे नंतर जी बजेट एक तरी स्टेटमेंट केलो की गोंयच्या ओपिनियन पोलाक 50 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसात आनीक आमी हें वर्स अस्मिताय वर्स म्हणून आमी वर्सभर हेज्यो कार्यावळी करतले आनी वर्सभर हो प्रोग्राम आमी चलयतले. हें बजेटान स्पेसिफीक जालां. एसेंब्लीन गोंयच्या लोकांक मनोहर पर्रीकारान आनी ह्या जो गोंयकारपण सरकार जो सांगता त्या सरकारान उत्तर दिल्लें. तेजे नंतर फायल मूव जाली. 1 वर्सभर अस्मिताय वर्स हे साजरो करपाचें, ओपिनियन पोलाचे वेगळे वेगळे प्रोग्राम करपाचे, आनी ती फायल गेले 10 म्हयने मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसानूच पेंडींग आसा. आनीक जे गोवा फॉरवर्ड आनी जेंचे 3 मिनिस्टर लेड बाय विजय सरदेसाय जो ओपिनियन पोलाच्यो आनी गोंयकारपणाच्यो बडाई ज्यो मारता, तो डिजिटल पेनाच्यो फायल्स वचून फास्ट पास करून हाडपाक शकता. तो ग्रेटर पणजेच्यो फायली फास्ट पास करून हाडपाक शकता. ओपिनियन पोलाचे फायली बद्दल विजय सरदेसायन जाहीर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की 1 वर्सभराचे हें जें बजेटाक एनावन्स केल्लें, एसेंब्लीक एनावन्स केल्लें, ते वर्सभर अस्मिताय वर्स म्हणून साजरो करपाचो जो सरकारची घोशणा आशिल्ल्यो त्यो घोशणा खंय पावल्यो, ती फायल कित्याक उरली आनी वर्सभर अस्मिताय दीस जो आशिल्लो तो फक्त 2 वरांन काबार जाता आनी तोय बी कॅपिटल शहरांनी तो एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रोग्राम जाता, सरकारी जायना.
आणि एक नाटक रचयल्लें नाटक ते आयज चालू आसा गोंयांत. प्रत्येक जाण आपल्यालो रोल कितें आसा प्रत्येकाक खबर आसा आनी प्रत्येक जाण आपल्याले त्या नाटकांतलो रोल करतात लोकांक गोंयच्या लोकांक पिशी करपाक. नो आय एम रेडी. आस्क हिम टू मेक चीफ मिनिस्टर रेडी. आय एम रेडी एनी टायम दॅट इज टायम फिक्स बाय मनोहर पर्रीकर एज पर हीज कन्विनियन्स एज पर हीज कन्विनियंट प्लेस. आय एम रेडी. पूण म्हाजे त्या प्रमाणे एकूच आमदार आसता आनी तो मनोहर पर्रीकर आसा पणजेन. सो हांवें जर त्या इश्यूचेर उरता कारण हांव प्रतिस्पर्धी मनोहर पर्रीकराचो आशिल्लो न्ही. सो फायट ही म्हाजे भितर आनी मनोहर पर्रीकरा भितर आशिल्ली, दत्तप्रसादा भितर नाशिल्ली. मागता की परतो परतो ह्या ब्रिजार येवन ह्या ब्रिजाच्यो खोडी काडच्या परस हांव ताका एक ओपन चॅलेंज करता टू हॅव अ डिबेट वीथ मी ऑन दीस ब्रीज. आनी परतो परतो बहुजन समाजाच्या विशयाचेर जर लोकांक मिसगायड करप चल्लां, आय चॅलेंज हिम ऑन ओपन डिबेट ऑन दीस ब्रीज. जाय जाल्यार ह्या ब्रिजार घेवया, जाय थंय ताका येवंक जाय थंय हांव ताच्या फुड्यान बसपाक तयार आहा. इतले मजगतीं प्रदेश महिला काँग्रेसीन पणजे मार्केटात 10 रुपयांनी नाल्ल विकून म्हारगायेचो निशेध केलो. बीजेपी सरकार भायर मारा, गोंयची म्हारगाय दूर करा. बीजेपी सरकार भायर मारा, गोंयची म्हारगाय दूर करा. 15 रुपयांनी घे. ह्यो बीजेपी महिला मोर्चाच्यो ज्यो बायल्यो आशिल्ल्यो कांदे टमाट म्हारग जाल्या म्हणून रस्त्यार देंवताल्यो त्यो आयज खंय लिपून बसल्या ती आमकां खबर ना. हांव उलो मारता तांकां कित्याक ती गोंयकारां तांच्याय घरांत म्हाका दिसता कडी आनी चिकन बीन शिस्ता आसतलें आनी तांकां उलोवणी करता की तेन्ना तुमकां इतलो नेट आशिल्लो कांदे टमाटा लेस करा म्हूण सांगपाचो, आयज तुमी खंय लिपून बसल्या काय म्हूण. तांगेलोय म्हाका दिसता खंय तरी हळदी कुकूम आसा, तांकांय नाल जाय पडटा आसतले. सकाळीं पुजेक वता, सोमारा देवाक पांय पडटा तेन्नाय तांकां नाल जाय पडटा आसतले. आयज म्हाका दिसता ते बीजेपी सरकारी रीच जाला आनी तीय रीच जाल्ली आसा की तांकां लोकांची कड समजना जाले. आमी 300 नाल हाडले आनी विदीन 10 मिनटां भितर 300 नाल गेले आनी गिरायक आयिल्लें आसा. आमी 10 रुपयान नाल दिले आसा, 10 रुपयान नाल दिले आसा. मोठे नाल जे बाजारात 40 रुपयाक आसा ते 15 रुपयान दिला आनी जे 25 रुपयान मेळटा ते नाल आमी आयज 10 रुपयान दिले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुळेचे मायनिंग लीज रिन्युअलाचे केशीत बेकायदेशीर डिले कंडोन केलो म्हणून लीजधारक प्रफुल्ल हेदे, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी जिओलॉजिस्ट A.T. डिसोजाच्या आड मायन्स SITन साउथ गोवा स्पेशल कोर्टांत ब्रेस्तारा 1500 वयर पानांचें आरोपपत्र घालें. मायन्स अँड मिनरल्स डेव्हलपमेंट कायद्याविशीं कलमां जाल्यार IPC खाला फसवणूक आनी कारस्थानाचे आरोप तिगांचेरय आसात. आरोपपत्रांत 40 जाणांक साक्षीदार केल्यात. घेवे कमर्शियल ब्रेक.